डॅडी हे सगळें करता आसतना अडचणी कितें येतात? खूब येतात. पावसाचे तर आसतात, त्या वातावरण पळोवन हवामान पळोवन त्या भशेन मुर्ती करची पडटा. केदी सायजीची मुर्ती केन्ना चुकतली हाचो अंदाज घेवचो पडटा. थंडी बारकुणे हे आसतात, त्या प्रमाणे आमी प्रिकॉशन घेवन सगळें हें करतात. तरी आसतना अडचण कितें जाता, एका वेळार म्हाका मातयेचेर तर आमी हें करतात, रंगाचें म्हाका सगळो रंग म्हजो प्रवितम नायक पळय म्हणटा काय चलो, तो आर्ट एंड कल्चरान काम करता, तो सगळे आतां ताजेर जबाबदारी घातल्या. हें तूं पळय, वेव्हार सगळ्या भुरग्यांचेर सोंपयला. तुमी आतां फुडें व्हरात, हें करात. आनी तातूंत तांची उदरगत म्हाका दिसता. आनी अशें प्रत्येकाच्या घरान जर आज तर कलाकाराच्या भुरग्यांनी जर आज तर केली तर जाय. हे म्हजे भुरगे करतात न्ही, त्या सारको अभिमानीक हांवूच आसतलों हें म्हाका दिसता. आनी म्हाका तितलो आनंदी आसतलो, कित्याक गोंयचे कलाकार म्हणून जे पळय नामना आज आसा, जावं नाट्य क्षेत्रांत म्हण खंयच्या वेव्हारांत पळय ते कलाकार म्हणून संगितान आसूं, खंयच्याय हातून आसूं, मुर्तीकार आसूं, हातून तांचें नांव लौकीक सगळें जगभर आसा. आमचे पळोवपी आसात आनी खेरीतपणान जे भुरगे आसात तांणी मुजरत एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय की डॅडीचो जो छंद आसा, तो वेवसाय न्ही पुरायपणान. छंद जो आसा तो ताजे बरोबर तांचे पूत आसात, प्रवीण बाब आसात, प्रितम बाब आसात, प्रमोद बाब आसात, हे मुखार व्हरतात. आयज आमच्या गोंया भितर जे पारंपारीक अशे धंदे वेवसाय आसात तांच्या फाटल्यान जी पिळगी येता तांकां केन्ना केन्ना लज दिसता ते छंद किंवा ते वेवसाय मुखार व्हरपाक. अशा वेळाचेर नोकरी सांबाळून सुद्दां आवय बापायचो हो छंद किंवा हो वेवसाय कसो मुखार व्हरपाक जाता हाजें एक उत्कृश्ट उदाहरण म्हळ्यार ही फॅमिली, हो परिवार, हें कुटुंब. डॅडी, अशें केन्नाय घडलां की दिसलां की चवथ लागीं पावल्या आनी जावचें ना म्हजे कडेन गणपती, कशें जातलें, आनी मागीर सगळें बरे भशेन जावन पडलां, अशे प्रसंग आयल्यात? ना, असं केन्नाच येना. फक्त कितें जाता, चिंता येता, न्हीद पडना, भूक लागना, ताल लागना, कांयच नाका, विसर पडटा, फक्त पडना, जेवणाचो सगळो विसर पडटा. पूण एकच दिसता की गणपती जावपाक जाय. फक्त त्या वेळार हांव आराध्य दैवता गणपती कडेन मागता, परमेश्वरा तूं आमकां स्पिरीट दी गणपती करपाक. आनी ती म्हाका स्पिरीट मेळटा. तूं जाणा, कलाकाराचें आतां म्हणलें पळय, म्हजो जावय विठ्ठल नायक, ताका कलेची गंध ना, तो सुद्दां येवन हांगा ह्या हातून ह्या फिल्डान तो सुद्दां आतां तयार जाला. म्हजो जावय विठ्ठल नायक, तो सुद्दां हांगा येवन आदार दिता. म्हजी चली म्हाका प्रशिला, ते म्हाका आदार दितात. हे व्हडलें सगळो परिवार तुमच्या बरोबर आसा. आनी एक परिवार जर एकठांय येवन जर वावुरता अशे तरेच्या कलेच्या क्षेत्रां भितर, जाल्यार येदी व्हडली चित्रशाळा जी मडगांवा भितरच न्ही, गोंयांतली घडये एक सगळ्यांत व्हडली चित्रशाळा आसतली, जंय जवळ जवळ 600 ते 700 गणपती तयार जातात. आनी फक्त मडगांव शारा भितरच न्ही, जाल्यार दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंयांत सुद्दां हांगा तयार जाल्ले गणपती आपल्या घरांत वचून पोचपाची परंपरा गोंया भितर आसा.